लाईफ आम्ही एज अ बिझनेसमॅन ऑर सेल्फ एम्प्लॉईड आमचो मार्च म्हयनो आसता तो एकदम स्ट्रेसफूल आसता. फेब स्टार्टींग टू मार्च एंड एकदम स्ट्रेसफूल. सो अशेंच आमी उलयता फ्रेंड्स म्हटलें चल रे आमी खंय तरी भायर सरया म्हणून आमी असोच एक प्लॅन केलो की चल वील गो टू दिल्ली आनी दिल्लीच्यान मागीर फुडें आमी कितें पळोवया म्हणून अशेंच हिल स्टेशन टायप. पण ॲक्च्युली प्लॅन जाल्लो आहे काश्मीराचोच. सो वी हर्ड ऑफ इट एंड लायक लायफ टायम आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां म्हणजे आतां जाली क्रिएट की या आमी वी स्टार्टेड. कितले जाण आशिल्ले? आमी 4 जाण भायर सरले. हांव आनी म्हाजे फ्रेंड तो आयज येवंक ना, इज टेकिंग रेस्ट. ओके, स्टार्टेड ऑन 19th. आमी दाबोलीच्यान दोनांची फ्लायट घेतली, वेंट टू दिल्ली. आनी दिल्लीच्यान आमी एक फ्रेंडाचीच कार घेतली, स्कॉर्पियो. आणि वी स्टार्टेड ॲट अराउंड 11:31 सेम नाईट 19th. आणि आम्ही वी वेंट टू जम्मू. वाटेर आमी म्हणजे एक मजा करीत गेले, 4 जाण असल्या कारणान वाटेर रावन गेले लायक डिफरंट स्टेट्स. आमी दिल्लीच्यान पंजाबाक पावले, हरियाणाक पावले, पंजाब हो रोड घेवन आमी पठाणकोट. आमी नांवां आयकल्या खूब फावटी, पूण आमी थंय पावूंक ना. पूण एक मजा, एक ॲडवेंचर टूर कसो म्हणून आमी वी डिसायडेड अँड वी वेंट अहेड. जवळ जवळ आमी सकाळी जम्मू पावले. ऑन द वे आमकां आमचो जो टूर ऑपरेटर आसलो तेणे आमकां सांगलें की थंय लँडस्लायड जाल्या, सो तो रोड बंद आसा. आमी म्हटलें चल पळोवया की थंयसर तेणी सांगलेलें लँडस्लायड जाता पूण विदीन 2-3 hours or 4 hours or 5 hours ते क्लियर करता बिकॉज देर आर मशिनरीज आनी ते रेगुलर कशें तांकां. सो वी मूव्ड ऑन आनी आमी एक लोकेशनाचेर पावले जवळ जवळ दनपारां लायक 2:30. पळय जाल्यार थंय ते उधमपूर एरियान थंयसर तेंच्यांनी बॅरिकेड घातलेली पुलिसांनी, आनी दे वर नॉट लेटींग पीपल गो ऑन टॉप, म्हणजे श्रीनगर वचपाक. सो आमी आनी एक प्लॅन केलो की लायक आमी टूर ऑपरेटराक सांगलें की यू कॅन चेंज इट ऑर समथींग लायक की आमकां श्रीनगर वचपाक दिना. आनी ते म्हणपाक ना, थंयसर एक पटनी टॉप म्हणून आसा, सो वील एडजस्ट यू देर. पूण थंयसरूय धाडना जाले. एक्चुली जालें कितें, आमी गुगल मॅप्स यूज करताले. आमी गुगल मॅप धरून आमी फुडें फुडें गेले. एक जाग्याचेर पावले तेन्ना आमकां गुगल मॅपूच म्हणपाक लागलो टर्न मारून यू टर्न मारून या म्हणून. तर फर्स्ट एक इंडिकेशन वेरेन आमी ते भुरग्यांक विचारलें, ते म्हणपाक हां ऐसे भी जा सकते. मागीर मातशें फुडें गेलो जाल्यार तो एक ग्रूप मेळ्ळो, थंयच्यान कशें वयता हो रोड बरो म्हणपाक, दॅट इज नॉट गुड रोड. सो तुमकां इंडिकेशन मेळत आसलें वन बाय वन? डे वन आमकां इंडिकेशन मेळ्ळें तेन्ना जम्मू पावले पळय तेन्ना एक ते मातशें इंडिकेशन फर्स्टूच की एक तुमी डिले जाया. इफ यू कॅल्कुलेट आनी इफ यू सी इट लेटर ऑन एनालायज करता तेन्ना इट इज स्कॅरी. ओके, सो आमी तो रोड घेवंक ना, ते भुरग्यांनी सांगलें तेंच्यांनी सांगलें तशें आमी गेले. ऑफ रायडींग कशें म्हणटा, ऑफ ड्रायव्ह करून आमी सगळें गाडगूड करून गेले. किंवा थंयच्यान आमी रिवर्स मारली पळय, मागीर ना ते सीन जाली ती आमी रॉंग रूट घेतलो. रॉंग रूट म्हटल्यार एक्चुअल रूट घेतलो. गुगल मॅप सांगता तो अवॉयड केलो. वेन देर वी गॉट स्टक. सेकंड इंडिकेशन हय, थंय स्टक जालें. आमी इतके रिक्वेस्ट केलो तांकां की आमचें अशें बुकींग आसा, हें दे वर नॉट रेडी टू लिसन. फायनली आमी अशेंच पळयता परत गुगल मॅप पळयलो जाल्यार तो रोड दाखयता, हो रोड बंद आसा म्हूण दाखयता. मागीर आमच्या भितर तुका खबर आसा फ्रेंड्स मागीर बोलात हें घेवया, आमी हो रोड सारको दाखयतालो. सो म्हटलें चल वी स्टार्टेड, वी मूव्ड ऑन. तरी ते ब्लॉकांतल्यान काडपाक आमी वी रिक्वेस्टेड पुलिसांकूच की आमकां मातशें क्लियर करून दी, वी आर गोईंग बॅक म्हणून. सो वी वेंट आनी मागीर एक ढाब्याचेर रावले. तो म्हणपाक लागलो तुमी आतां जे रोड घेता इट इज व्हेरी रिस्की आनी व्हेरी डेंजरस. आमी ताका विचारलें कित्याक, तो म्हणपाक लागलो नाका वचोंक थंयचो हो रोड. म्हटलं हो रोड 4 दिसांनी काबार जातलो, म्हणजे ओपन जातलो ना, 2 दिसांनी ओपन जातलो. हे बेजिकली चड वेळ दवरना. आनी आमी थंय गेल्या तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की इट वील टेक 6-7 days बिकॉज इट इज लॉट म्हणजे एक फूल डॅमेज आसा, एक फूल हे रोडूच थंयच्यान गायब जालो. आमी हांगच्यान पावले श्रीनगर पावले. श्रीनगर आमी वी टूक रेस्ट. ताना म्हणजे नेक्स्ट डे इट वॉज लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन्ड ऑन द वे लायक दे वर स्टॉपेजीस जे 12 वरां 10 वरां लागता ते 12-15 वरां लागता. बट सिनीक व्यू मेळ्ळी. वी वेंट टू दॅट पीर की गल्ली वेर एक्चुअली आयसान आमी ट्रॅवल केला. वी हॅड अ एक्सपिरियन्स ऑफ स्नोफॉल ऑल्सो. आमी वयर रावलो ते शिखराचेर आमकां स्नोफॉल सुद्दां मेळ्ळो.
बट आनी एक इंडिकेशन मेळ्ळें वेरीन आमकां आमचो टायर पंक्चर जालो लिटरली टायर पंक्चर जालो नो रेंज नो कवरेज पूण हां एक व्हेकल येयली तेजो ड्रायव्हर थांबलो आनी तेणी आमकां आमचो टायर स्वता पंक्चर म्हणजे टायर काडलो स्टेपनी चेंज करून दिली आनी वी वेंट अहेड थंयच्यान गेले मागीर आमी पळय आमचो असो कितें जातालो की आमचो टायम न्हू जे 10 मिनटान पावता आमी नॉर्मली 40 मिनट्स बी आमकां डिले जातालो आमी सकयल गेले सोफियान एरिया थंयसर आमकां 2-3 जाण मेळ्ळे हेल्प केलें तेंच्यांनी टायर पंक्चर काडपाक टायराक व्हडलो कट पडल्या कारणान तो पंक्चर जालो लिटरली तेंच्यांनी आमकां च्या बी पिवयली पयशे घेवंक ना म्हणपाक भाई लोग आप लोग की वजह से ये रोड खुला है अभी इधर से कोई आएगा तो हमारा बिजनेस केला अच्छा है म्हणून अशें ते एक आमचें डिस्कशन जालें बट पळोवंक गेलें जाल्यार एवरी एरियाचेर आमकां एक एक स्टॉप मेळटालो वेरी 10 मिनटान तूं कवर अप करूंक वयतालो तर 10 मिनटां जायनासली ते इट वील गो 40 मिनिट्स 45 मिनिट्स सो अशें करून आमी तो दीस आमचो गेलो सो आमचो गुलमार्ग आनी तो पेलगामाच्या दिसा आमी पावले सारके थंय वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एक फ्रेंड्स आमी सगळे 3 स्पॉट आसा आमची जी व्हेकल आसा आमी दवरली आनी आमकां थंयच्यान इनोवा आसली ती आमी घेवन थंय पावतकूच तेंची जे केची जी टुरिजमाची आसा पळय ती घेता आनी ते आमकां 3 स्पॉट दाखयता सो आमचो जो ड्रायव्हर आसा तेका आमी आमच्या वांगडा घेतलेलो प्लस ती व्हेकल घेवन तेजो ड्रायव्हर आनी दे वर इन्सिस्टिंग लायक सर आप ये देखो वो मिनी इंडिया मिनी स्विट्झर्लंड देखो त्याच दिसाक हय फायरिंगाच्या दिसाक सेम डे हय ओके सेम डे म्हटल्यार कितें आमी अशें जालें की वी वेर सपोज टू बी देर हां त्या टायम पण आमचें कितें आसा लायक सी आमी शिमला भोंवल्या आनी ते घोडसवार करता आसतना पांय बी तुजे सगळे लोळटा दाग पडटा ते चिकल उसायटा आनी ते आमी पयला म्हणून आमी म्हटलें नाका आनी एकट्या फ्रेंडाचें कितें आसा ताका फाटल्यान बॅकबोन प्रॉब्लम आसा सो ही कांट सीट प्रॉपर्ली आनी घोड्याचेर म्हटल्यार पळय 10-20 मिनटां 25 मिनटां वचप इट वील बी डिफिकल्ट फॉर तो आनी हांव मागीर अशें की डिस्कशन करता की नाका घोड्याचेर नाका आमकां अशें या नाका सिनान आमी म्हटलें चल एक काम करया पयलीं घोड्याचो जो स्पॉट आसा तो मागीर डिसायड करया टेक अस टू द अदर पॉयंट वेर वी वेंट टू एक ऑरवा व्हॅली म्हणून आनी एक ते बेताब व्हॅली थंय टायम स्पेंड केलो आनी मागीर म्हटल्यार चल आतां तो इतको इन्सिस्ट करता न्हू आनी सांगता की दीस इज अ नायस प्लेस इट इज मिनी स्विट्झर्लंड तर ते मनान मागीर ते इच्छा येता न्हू की चल एक ट्राय दिवया तो आतां इतके सांगतात न्हू वी स्टार्टेड पण मागीर कितें जालें की करया नाका आमी वी स्टॉप अगेन कितें तरी खावया आनी मागीर वी डिसायड आनी आमी चायेक बसले वी हॅड मॅगी कोणी ऑमलेट आनी ते ब्रेड च्या कावा बी ते आमचे टायमपास सो आमी 10-15 मिनटां घेतात ते पेक्षा अर्दे वर 45 मिनिट्स आमी थंय घेतले अँड वेन वी रीच द लोकेशन थंयच्यान आमी आतां फुडें वचपाक ते घोडो घेवन तरी मनान आसूं ना या नाका अशेंच चलतालें त्या 15-20 मिनटाच्या रेंजान थंयच्यान आवाज येयलो म्हटल्यार कोण धांवन येता रडोन येता म्हणजे चिखलांतल्यान बी धांवन येयल्ले आसता पळय आनी एक स्कॅरी आनी आमी बॉयज असल्या कारणाक ते आमचे ते पळय तुमकां वचपाचें आसलें मरे पळय कशें लोळोन येता मागीर ते हां ओके सो यू डिडंट इमॅजिन ना आमकां इमॅजीन सोड आमी फुडें चान्सूच घेना फुडें पळय कशें आसता ते ब्लॉक आसा लोक धांवन येता घोड्याचेर येता थोडे फ्रेंडूय म्हाजो एक फकाणां करता पळय ते सकाळी पळय बरे मेकअपान गेल्ले आसतले दनपारां आतां पळय ते तोंड पळय कसो मेकअप देवला आंग पळय पांय चिकल आमी वी कूड लिटरली सी कोणी शूज ना कोणाची सँडलां ना आनी तोंड सारकें म्हटलें ट्रॅवलिंग आनी टायर्डनस बी आसता आमी मातशे फुडें गेले की आतां आमी नाका म्हटलें फुडें गेले जाल्यार थंयसर व्हेकल आर्मीचे गाडयो येयल्ल्यो आनी कपल्स असले म्हणजे एक लेडीज असली ती सारकी लिटरली रडटाली आनी एक आर्मी ऑफिस काय एक तो रेजिडेन्शियल बंगलो काय खबर ना थंयसर दाराचेर वचून रडटाले आमी इतकें सुद्दां म्हटलें तेंचो घरांतलो कोण तरी गेला ना कितें तरी गेला कित्याक दे वर बिटरली क्रायींग म्हटल्यार तांकां पळयत न्हू आनी एक 5-10 सेकंड तूं पळयत न्हू जाल्यार तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां पडटलीं अशीं आनी आमी थंय डिस्कशन करता इतक्यान आमचो ड्रायव्हरान हें केलो ड्रायव्हराच्या भावाचो फोन येयलो की तो आमचो ड्रायव्हर आनी तेजो भाव दोगूय ट्युरिस्टांक घेवन गेल्ले आनी तेजो भाव थंय वयर घेवन गेल्लो वी स्टार्टेड सेम टायम तो तांकां थंय घेवन गेलो आनी हेणी आमकां दुसरे कडेन
कित्याक आमचे डिमांडा प्रमाणे मागीर तेणी आमकां तेणी भावाक फोन करून सांगलें की अशें इन्सिडंट जाला तेजे गॅस्टाक हेडशॉट मारला म्हणून आनी तो मागीर सारको हे जालो म्हणपालो सर भागो आमी थंयच्यान कशे भशेन ती व्हेकल सोडली ताका पेमेंट दिलो आनी आमचे कारी कडेन धांवले तेणी आमकां कारीन बसयला आनी नेक्स्ट इज म्हणजे ते एक आंगान पयलींच थंड ते एक चिल आसता पळय तो फायरींग वाय पण आमी फायरींग वाय आमी ते आयकलां पूण आमी बॉयज असल्या कारणान आमकां तितकें फील जाना जर फॅमिली बी आसलेली जाल्यार इट वूड हॅव बीन अ पॅनीक But you literally seen people crying and getting down that time. ते आयकतूकच आनी तांकां पळोवन मागीर यू इवन आमचे सुद्दां वी स्टार्टेड आमचो ड्रायव्हर तो लिटरली रडटालो But ताच्या भावान जे टुरिस्ट पयले they were shot in the head. हय ते एक फिमेलान ताका फोन केलो काय तेजे कोण ती बायल आसली तेज्या हजबंडाक मारला आनी अशें जालां म्हणून तेणें आमकां कळयलें मागीर तेणी आमकां म्हणपाक हांगा रावं नाका धांव सो वी स्टार्टेड आनी आमी सकयल देंवता आसतना मागीर आमकां म्हणजे भायर काडले आनी आमी सकयल रोडाचेर पावले तेन्ना देन वी स्टार्टेड सीइंग पुलीस व्हेकल्स नियरली 30 तरी एम्बुलन्सीस पयली CRPF व्हेकल्स आर्मीचे एक फूल सारकी वॉर सिट्युएशनाक जे गाडयो भोंवता पळय जाय जाल्यार विडियोज आसा म्हाजे कडेन आनी विडियो शूट करपाक दिनासले आनी आमकांय बरें दिसनासलें ते शूट करपाक की हे ते म्हणजे एक कशें सांगू ते बरें दिसता आमकां त्रास म्हटल्यार वी मूव फ्रॉम देर आनी आमचें कितें जाल्लें आमी ड्रायव्हराक म्हटलें सिदारी इतने अच्छे जगह पे आप लोग ने क्यों हम लोग को रूम नहीं दिया नीचे क्यों रखा है तो हम सर 2 महीने पहले बुकिंग करना पड़ता है आनी वयर पहलगाम वयर वॅलीन न्हू आसा पूण थंयसर तुका पयलीं 2-3 म्हयने पयलीं बुकींग जाता 5-6 म्हयने पयलीं बुकींग जाता त्या हॉटेलांचें तो ज्यादा दूर नाही म्हणपालो 5 किलोमिटरी नीचे म्हणपालो तो ओके आमी हे डिस्कशन आमचे जेन्ना आमी वयर थंय वॅलीन आसतना पण मागीर आमकां मनाक बरें दिसलें की बाबा आमी सकयल आसा सकयल म्हटल्यार आमी तांकां पयलीं फोन करून सांगलें की लायक वी टेक अस आउट फ्रॉम दीस प्लेस म्हटल्यार बेलगामाच्यान भायर काडा म्हणून तेणी ट्राय केलें कित्याक फूल क्रावड म्हणपालो मागीर थंय गेला न्हू की तांकांय प्लेस मेळचें ना ते हॉटेल जे आसा ते बूक कट केले तूं आनी सपोज कट करून कॅन्सल करून तूं दुसरे कडेन गेलो आनी तुमी स्टँडर्ड जाले ऑलरेडी थंय कोण तरी दुसरे कडेन बी बुकींग केलें आनी थंयसर प्लेस मेळूंक आमी रातचे खंय हें करतले आनी इट इज नॉट सेफ टू गो टू समबडीज हावस बिकॉज कोणी म्हटलें न्हू आज हमारे गेस्ट आहे बी सो आमचो ड्रायव्हर म्हणपालो डोंट टेक अ चान्स लायक दॅट कोणाच्या घरान बी वचून रावपाचें सो वी स्टेड दॅट आनी इतको भंयाचो माहोल आसलो की आमी जे हॉटेलान रावला आमी रुमांतल्यान भायर सरनासले कित्याक कांट सी ही सिट्युएशन कशी आसा ती मागीर तो आमकां पयलीं आमकां भंय दिसूंक ना मागीर जे लोक जे उलयता आनी ते तेन्ना मातसो प्रेशर बेसिकली तुमचें हेजिटेशन ना जाल्यार तुमी त्या टायमार ते जाग्यार आसपाचे 100% तेजे भावान आनी आमच्या ड्रायव्हरान तेज्या भावान जेन्ना स्टार्ट केलें ते सेम टायम न्हू सो तुमी अशें गेले ते तशें गेले हय एंड यू ऑल वॉज सपोज टू गो देर लेटर सपोज आमी घोडो घेवन वयता जाल्यार तेंच्या वांगडा आमी आसता न्हू तेजो भाव आनी व्हेकल घेवन गेला आनी आमी गेला ते सेम टायम न्हू